सो तर आयज मिटींग आसली रिगार्डींग रेवेन्यू लँड्स वेगवेगळे काय हायकोर्टान जी ऑर्डर पास केल्या म्हणजे रोड सायड इलिगॅलिटीज आसा त्या क्षेत्रांतली ताजेर हाय पॉवर कमिटी जाली म्हणपाक काय हरकत ना. हाय पॉवर मिटींग कमिटीची मिटींग इन शॉर्ट मायसेल्फ परत रेवेन्यू मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, परत टुरिजम मिनिस्टर आनी बाकीचे सेक्रेटरीज अलॉंग विथ द एजी हाजी डिटेलान मिटींग जाल्या उपरांत ती ऑर्डर ही सगळी स्टडी केली, ताजो इंटरप्रेट केल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. ॲट प्रेझेंट हॅन्स फोर्थ कसलीच इलिगॅलिटीज खंयसरूच ना रोड सायड ना कोमुदातीच्या लँडात ना गव्हर्मेंटाच्या लँडात कोणाकूच करूंक मेळची ना. आनी केली आसत जाल्यार सद्या पयलीं 100 नंबर डायल करून पुलिसेक इन्फॉर्म करप आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर पुलीस रेवेन्यू तलाटी सेक्रेटरी पंचायतीचो हे वचून ताजेर एक्शन घेतले आनी हायकोर्टाक वांगडाच कळयतले हाज्या फुडें जी करूंक लाय तरी. दुसरी गजाल आत्तां नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी रस्त्याक तेकोन जे आसा पळय सामके कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जे रस्त्याक तेंकल्या तांकां नोटिसीस ज्यो आहा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर सरकार काडिना. परत एक सांगता हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर तांकां नोटिसी काडटले आनी 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी एक तर शिफ्ट जावपाक जाय नाजाल्यार आपले एस्टाब्लिशमेंट दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय. ओके, रोड सायड आसलेले इलिगॅलिटीज परत सांगता डिस्टन्स बी फ्रॉम रोड सायड अशें रोड सायडांतल्यान जो ठरलेलो आसा पळय 15 मिटराच्या भायर आसपाक जाय. ओके, तांच्यांनी हे स्ट्रक्चर करूंच शकना. ते टेम्पररी स्ट्रक्चर आसत किंवा परमनंट स्ट्रक्चर आसत तांच्यांनी तांकां नोटिसीस पंचायती इश्यू करतले आनी परत ते वेळ पडलो जाल्यार ताजे अकॉर्डिंग टू तांचेर जी कितें एक्शन घेवपाक जाय ते घेतली. बाकीची सगळी हे कसो आहा पळय जे कोमुनिदाद घरां आसतली बाकीचे सगळी ताजेर स्टडी सुरू आसा. आमच्या रेग्युलरायझेशन एक्टाच्या नुसारी घरां जी करपाक जाय पळय ते स्ट्रीमलायन करप आनी लोकांक रिलीफ कशें दिवप हे सरकारान सुरू केलां. म्हणजे हावजान जें सांगलें त्या प्रमाणे बाकीच्या इलिगॅलिटीज आनी इल्लिगल आनी इरेग्युलर ह्या दोनूय मदलो फरक जो आसा हो लक्षांत घेवन इरेग्युलर आसलेली रेग्युलर करपा खातीरचो सरकाराचो प्रयत्न वेगवेगळो सुरू आहा. इल्लिगल आसलेले रेग्युलर जावचे ना, ते इल्लिगलूच उरतले. म्हणून सरकार एकंदर म्हणजे पॉलिसी डिसिजन म्हण किंवा लेजिस्लेचर म्हण हे इन फ्युचर हाडटले. ताच्या खातीर वेगळो लिगल फर्म म्हणजे अलॉंग विथ द एजी एक लिगल फर्मूय अपॉयंट करता आमी. तो सगळो वॉय स्टडी करतले आनी ॲट प्रेझेंट आसतले हाज्या रिलेटेडचे कायदे हे सगळे कायदे बी स्टडी करून ताजेर लेजिस्लेचर कसो हाडप होय प्रयत्न आसा. म्हणजे लेजिस्लेचर हाडटले, रुल्स रेग्युलेशन स्ट्रीमलायन करून लोकांक मोठो रिलीफ दिवपाचो जो हांवें हावजात प्रॉमीस केला सो लोकांक एक उठ कोणी कायद्याच्या सकयल जे वता पळय ताका रिलीफ दिवपाचें काम म्हजें सरकार करता. ताका कितलो टायमलायन बीन दवरलो जाता तितके म्हणजे आमी फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं हे सगळें कंप्लीट जातलें.